नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। पणजेची गार्बेज साळगांव प्लांटार घेयात ना जाल्यार बुधवारच्यान कळंगूटच्या हॉटेलांची सिवेज पणजे प्लांटार घालूंक दिवचे ना, ट्रक आडायतले। महापौराची मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी। फुडले खेपे शिरोड्या काय प्रियोळ, बीजेपी बरोबर काय काँग्रेसी बरोबर? मोगोचे 2021 मेरेन सस्पेन्स। दीपक ढवळीकार म्हणटा प्रमोद सावंताक सपोर्ट दितना बीजेपीच्या नाटकाक पडले बळी। राती सावन कुठ्ठाळे वेर्णा हायवे ट्रॅफिकाक रातचो बंद। 15 ऑक्टोबर मेरेन रातची 11 येरादारी बंदी। ट्रॅफिक टायटन जंक्शन, MES कॉलेज, दाबोळे, चिखले सावन डायव्हर्ट। संसड्यार प्लांट रितो केलो तरी मिक्स गार्बेज डंप चालूच। पालिकेचे कोयर सेग्रिगेशनाक नेट ना। डंपाचेर मिक्स कोयराच्यो नव्यो राशी। आमदाराचो बोवाळ। पालिकेचो सेग्रिगेटेड कोयर धाडूंक सुरू। मेडिकल कोर्साक सेक्युरिटी बॉन्ड डिपॉझिटांत भरम 60 वाड। राजकी खवदळ। युथ फॉरवर्ड काँग्रेसीन केलो भुरग्यांच्या ऍडमिशनाचो इश्यू। व्याजमुक्त शिक्षण रिणाचे अर्जय खंय आडकले। कोपेल, फुलां, फळां गोंयभर सांजाव। सेंट जॉन बाप्तिस्ताचे फेस्त मनयले मोठ्या उमेदीन। पावसांत मातसो जोश केलो कमी। आर्टिफिशियल पावसान लोकांनी मनयलो सांजाव। विवा सांजाव। दुसरे गोवा ग्रँड मास्टर चेस सर्तीचो निमाणो रावंड मंगळारा। 7 फॉरेन ग्रँड मास्टर वस्तादपणाचे रेसींत। पेत्रोसान लीडर। गार्बेज आनी सिवेजी वेल्यान पणजे आड कळंगूट सालिगांव। पणजेच्या महापौराची शिटकावणी। पणजेचो कोयर साळगांव प्लांटार घेतलो ना जाल्यार बुधवारच्यान कळंगूट साळगांवच्या हॉटेलांचे सिवेजीचे ट्रक पणजे आड येतले। पणजेच्या सिवरेज प्लांटार येवंक दिवचे ना म्हूण पणजेचो महापौर उदय मडकयकाराची मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी। पणजेचो कोयर साळगांव प्लांटार घेनात म्हूण महापौर चाळवला। आम्ही आज तो कॉन्ट्रॅक्टर जो सालिगांवचो तो आसा ताका आमी विचारले की बाबा अशें कितें आसा। तो म्हणटा आपले प्रॉब्लेम कांय ना, आपूण घेवपाक तयार आसा, पूण ते गांवचे लोक म्हणटा ते प्रॉब्लेम करता, ते म्हणल्यार ट्रक सोडना। जाल्यार तांकां हांव सांगूंक सोदतां गांवच्या लोकांक, कलंगूटच्या लोकांक की तुमचे दिसाक आतां ऑफ सिजनान 60 ट्रक तुमच्या हांगा आमच्या तालिगांव हितून हांगासर सेवेज ट्रिटमेंट प्लांटान तुमचे सेवेजीचे टँकर येता 60 दिसाक। हे ऑफ सिजनान म्हाका दिसता तेंचे जवळ जवळ 100 ऑन एन एवरेज तेंचे ट्रक येता। तेन्ना जर फाल्यां पर्यंत जर आमची जर गार्बेज तुमी उबारचे ना जाल्यार तुमचे आमी फालच्यान परवाच्यान तुमचे सगळे ट्रक आमी बंद करतले। तालिगांव आमच्या लोकां थंय लोकांनी आमी खूब कंप्लेनी आसा, थंयचे कॉर्पोरेटाची कंप्लेनी आसा, थंय लोकांची कंप्लेनी आसा की तेंचे ते डेली ट्रक येता, लोकांक त्रास करता। आमच्यो तेंच्यांनी ड्रेनी फोडून उडयल्या, आमची फुटपाथी फोडून उडयल्या, आमचे रस्ते फोडून उडयल्या, तरी आमी हे सगळे सहन करून तांकां आमी अलाव करताले। जर हे तुमी आमचे ट्रक जर परवाच्यान फालच्यान जर तुमी आमची जर गार्बेज घेना आमच्या तालिगांवची जाल्यार आमी परवाच्यान तेंचे टँकर आमी आमच्या हितून येवपाक दिवचे ना। फुडले खेपे शिरोडा काय प्रियोळ, बीजेपी बरोबर काय काँग्रेसी बरोबर? मोगो 2021 मेरेन ह्या गजालीचेर सस्पेन्स दवरतलो। 10-12 मतदारसंघांनी काम चालू दवरतले आनी झेडपी वेंचणूकूय लडटले म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार हेडोनात उलयलो। दीपक म्हणटा प्रमोद सावंताक सपोर्ट दिवन खंय बीजेपीच्या नाटकाक बळी पडले। कितें फुडली फावटी कितें प्रियोळ काय शिरोडा? चड टाइम मोगो खातीर दोनी दोन्ही मेळ्ळे। तुम्ही दोन्ही कडेन कॉन्टेस्ट करता? दोन्ही कडेन मोगोचे उमेदवार दवरतलो। काम आमचें चालूच आसा आनी परपूर मतान निवडून हाडपाची आमची एक म्हत्वाकांक्षा आसा। तुम्ही खंय रावतले तें अजून हांव ज्या वेळार इलेक्शन डिक्लेअर जातलें त्याच वेळार हांव म्हजो जो कितें हें आसा खंय लडोवपाचो जो इरादो आसा तो हांव तेन्ना डिक्लेअर करतलो। पूण काम हे दोनी कडेन चालू जातलें। एक गजाल सांगा, त्या दीस राती सिदादी सरकाराक लेटर ऑफ सपोर्ट दिवप ही चूक जाली अशी दिसता। ते सगळ्यांक मोठें नाटकूच जालें।
आनी त्या नाटकात आमचो मोगो पक्षाचो एक तरेचो वापर केलो अशें म्हाका त्या दीस दिसता. कितें नाटक सरकार जालें? फॉर्म करपा खातीर मोगो पक्षाचो म्हणजे सुदिनाचो एक वापर तांणी केलो. तुम्ही 2017ची निवडणूक म्हाका दिसता खूब वर्सांनी स्वबळाचेर प्रखरपणान लढयली आनी अशें आसतना तुमचो नंबर हो 3चेरूच उरलो. तुमकां कितें दिसता की मोगो खातीर ही स्वतंत्र वेंचणूक लढोवप चड प्रॅक्टिकल काय काँग्रेस किंवा बीजेपी बरोबर अलायन्स करून लढोवप चड प्रॅक्टिकल? मोगो पक्ष- कोणा बरोबर करप ते सस्पेन्स दवरा तुम्ही. मेन म्हणजे मोगो पक्षाचें अस्तित्व आसा तशें दवरपा खातीर आनी फुडें वचपा खातीर जें धोरण त्या वेळार जाय हय. तें धोरण निश्चित आमी घडतले. पण बेसिकली तुम्ही कितें सांगतात की अलायन्स करची काय करची न्ही? अलायन्स करची, pre-poll करची. प्री-पोल करची. राती सावन वेर्ण ते कुठ्ठाळे हायवे स्ट्रेच रातचो येरादारीक बंद. हायवेचें काम आशिल्ल्यान 15 ऑक्टोबर मेरेन हो मार्ग रातचो 11 ते सकाळीं 7 मेरेन येरादारीक बंद आसतलो. फक्त ॲम्ब्युलन्सी आनी फायर ब्रिगेडी सारके इमर्जन्सी सेवांक रूट रातचो उक्तो. ट्रॅफिक वेर्णा टायटन जंक्शना सावन MES कॉलेज दाबोळे चिखले मार्गान डायवर्ट जातलो. डायव्हर्जनाचे सायन बोर्ड अजून लागपाचे आसात. फिलिप बिटकॉन ते काम करता आणि आमी तो एक 3 म्हयन्या खातीर रातचेंच काम बंद दवरलां कित्याक तें काम फास्ट जावपा खातीर. आनी तूं जें म्हटलां सारकें तुगेलो प्रश्न बरो आसा. सायन बोर्ड बी जाय आमी ताका सांगलां पूण परतून तांकां आपूण रिव्यू मिटींग घेवन परतून तांकां सांगता. आमी लास्ट मिटींगेक सांगला तूं आहलो मिटींगेक हायवे तूं म्हणजे जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो तांकां हे सायन बोर्ड बाकीचे जे डेंजरस प्लेस आसात ती सगळी आमी प्रिकॉशन घे म्हणून सांगलां. तरी सुद्दां तूं म्हणटा जाल्यार परतून तांकां आपूण हेजेर तोडगो काडटा. तें घातलेलें पूण तें जालें ना. घातलेलें आदले मिनिस्टरान तें घातलेलें पूण तें जालें ना. पूण आतां आमी तो अशें म्हणजे आतां तो रातचोच बंद आसतलो दीसभर चालू आसतलो आनी इमर्जन्सी जी म्हणजे ॲम्ब्युलन्स जें कितें आसा इमर्जन्सी सर्वीस ती आमी सोडपाचो प्रयत्न करता तेंच्या. संसड्यार कोयराच्या डंपाचे दोंगर सोंपना. पालिका आनी फोमेंतोन मेळून मिक्स गार्बेजीन भरिल्लो प्लांट रितो केलो खरो, मात नवे मिक्स गार्बेजीचे डंपिंग चालूच. पालिकेचे गार्बेज सेग्रिगेशनाक नेट ना. डंपाचेर मिक्स कोयराच्यो नव्यो राशी. डंप क्लियर म्हणून विजय ट्वीट करता थंय आसा. कुडतरेच्या आमदारान डंपार वचून परिस्थिती ट्विटार घाली. बोवाळ सुरू जातनाच पालिकेन प्लांटार सेग्रिगेटेड कोयर ल्हवू ल्हवू धाडूंक सुरू केलो. सकाळी विजय सरदेसाईचे ट्वीट येतनाच काय समाजसेवक, शॅडो काउन्सिल आणि कुडतरेचो आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड सोनसड्यार पावले. प्लांटावयलो रिजेक्ट क्लियर जालो तरी नव्या मिक्स गार्बेजीचे डंपिंग चालूच म्हूण एलेक्साचे ट्विटान बोवाळ. It is seen now very clearly that there is nothing happening in the plant. It is very a serious matter. The entire dump, as one of the leader also has said, that everything is going to the dump. आता जेन्ना शेड क्लीन जाल्ले आहा, we were expecting that the waste would go inside, the wet waste, so that segregated forमान हाड म्हणलें. पण जे ट्रक्स आतां वेस्ट घेवन येतात ते पळयलें जाल्यार 100% सेग्रिगेशन जाल्ले वेट वेस्ट ना ते आनी त्या कारणाक लागून आतां परतून हे डांपार येतात. Unfortunately, it is a totally mixed garbage containing of medical waste, glass, batteries, thermocol, polystyrene, vegetable waste, dead animals, everything that is there in this garbage which is coming. I've held the municipality, I've held the CO. They are crossing all boundaries. HPCC I had asked to seal the dump. Nothing is happening. I've called for another meeting. Nothing is happening. Shows how serious they are. And you can't be egoistic. I have told before also, you can't be egoistic. You can't say I am going to do it and you look after yourself and look after. Municipality is the governing body. You are the deputy CM. Please take responsibility and do it. We can do anything. Either we have to agitate or we have to go to court. There are two options. We will take a meeting and decide what to do. Solving the problem is another issue, but making statements, I have cleared everything. That adds petrol to your wounds. प्लांटा वयल्यान सोमतेच वचून पालिकेच्या सीओक मेळ्ळे. तो सांगता काम चल्लां
लोकांनी हुस्को करपाची गरज ना. have been giving only segregated waste to the fomentos as it was demanded by them. Segregated in the sense only the wet waste. As regard to the dry waste, we take it to our baling unit, which you must have already seen, and there is a lot of stress on the baling machinery and baling equipment that we have. Nevertheless, we have put our workforce and we are getting it done. विजय म्हणटा इतली वर्सां कोण करूंक पावलो ना ते खंय ताणें करून दाखयले. प्लांट जाग्यार पडना जाल्यार ताच्या कडेन प्लान बी तयार. सेग्रिगेटेड वेस्ट थंय वचपाक लागले. रोखडेच हे इश्यू जाले सेग्रिगेट जायना. म्हाजेर रावा मरे. इतले इश्यूज आसतना आमी सगळे शेड सांगिल्ले ते भशेन हांवें एंड ऑफ द वीक क्लियर केल्ली. म्युनिसिपालिटी आयच्यान सेग्रिगेटेड वेस्ट तांकां दिवपाक लागले. ही सेग्रिगेटेड वेस्ट ते ट्रीट करतले काय ना हाजेरूय प्रश्न आहा. तो वोगीत पयलीं सेग्रिगेटेड येना म्हणून उलोवपाक लागना जाता. लेट अस सी वी आर रेडी विथ अ प्लॅन बी ऑल्सो. वील हॅव टू टॅकल दीस प्रॉब्लेम टुगेदर. रेजिनाल्डान जो स्टेटमेंट काडला तर रेजिनाल्डाचे हे सगळे बोर्ड तांचे काँग्रेस पार्टीचे बोर्ड हांवें इनहेरीट केल्ले. विजयाचो प्लान बी जाता तेन्ना जाता. सध्या तरी सोनसड्याचेर पोन्न्या कोयराच्या डंपाचेर नव्या मिक्स कोयराच्या डंपाची भर. सोनसड्याक मुक्ती ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी भीमा पाटील. आरोग्य खात्यान मेडिकलाचे डिग्री कोर्सांक वाडयल्ले सेक्युरिटी बॉन्डाचे रकमेक गोवा यूथ फॉरवर्डाची हरकत. सरकारान MBBSचे सेक्युरिटीक 50,000 वेल्यान 5 लाखां मेरेन केल्ली वाड रद्द करून 1 लाख करची. पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक केल्ली 10 लाखांची सेक्युरिटी 5 लाख करची म्हणून यूथ फॉरवर्ड मागता. ते शिवाय काँग्रेसीन गोंय शिक्षण विकास महामंडळ भुरग्यांचे व्याजमुक्त रिणाचे अर्ज क्लियर करिना म्हणून इश्यू केला. GMCन एक नोटिफिकेशन इश्यू केल्ली आसा. तातूंत सेक्युरिटी बॉन्ड्स आसा ते भुरग्यांचे ते वाडयल्ले आसात. जे MBBS आनी तांचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन तशें डेंटल आनी डेंटलाचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन हाका 5 लाख पयलीं 50,000 आशिल्ले ते 50,000 वयल्यान 5 लाख केल्ले आसा फॉर MBBS. आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर 5 लाख आशिल्ले ते 10 लाख केल्ले आसा. ते आमी डिमांड करतात सरकारा कडेन की ते रिड्यूस करचे. जे 5 लाख आसा पळय MBBS खातीर ते 1 लाख करचो आनीक 10 लाख केल्ले आसा ते पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर ते 5 लाख करचे. 150 सीट्स आसा 150 सीट्स आसा ते जवळ जवळ तेतून 30 सीट्स एप्रॉक्सिमेटली 30 सीट्स आसा पळय ते रिजर्वड फॉर नॉन गोवन्स आसा. अंडर वेरियस सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट तांचे आर्मी जावं सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट जे कोण आसा पळय तांची जी 5 लाख आसा पळय ती आमी डिमांड करता सरकारा कडेन वाडोवन तांची 15 लाख करची. के भायले न्ही ते. आनी गोंयकाराची जी आसा ती कमी करची. हांव हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन रिक्वेस्ट करता की आमचो हो डिमांड आसा तो एक्सेप्ट करचो. ताज्या खातीर हो इश्यू आमी सरकार मार्फत पावयतले. CMचो डेप्युटी CM जी विजय सरदेसाय हाच्या मार्फत. आनी म्हाका खात्री आसा की हाचो गोंयकाराक ह्याचो न्याय मेळटलो. कित्याक आमचो जो पार्टी प्रेजिडेंट आसा श्री विजय सरदेसाय हो गोंयकारा खातीर आसा आनी गोंयकार भुरग्यां खातीर आसा. इतले मजगती काँग्रेसीनूय हो विशय काडलो. The CM of Goa, who is also managing the education portfolio, is not serious. He is not ready to talk on student issues. आणि स्टुडंटाचो इतलो व्हडलो इश्यू जाला. पेरेंट्साक इतलो प्रॉब्लेम जाता जो फीज आसा आनी टू पे अ बँक गॅरंटी इतलो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा तेजेर तो मातूय सिरियस ना. तो न्हिदलेलो आसा. पूण एक खुशी जाता की तेजे अलायन्स पार्टनराचे थोडे कार्यकर्ता उठल्या आनी ते ट्राय करता जगोवपाक CMाक जगोवपाक. सो वी रिक्वेस्ट की तेंच्यांनी आनी मातशें सिरियस जावचें आनी तेंचो जो डेप्युटी CM आसा तेकाय जगोवपाचें आनी ह्या फूल गव्हर्मेंटाक जगोवपाक जाय. इतले मजगती काँग्रेसीनूय हो विशय काडलो. शिक्षणा खातीर मेळपी इंट्रस्ट फ्री रीण वेळार मेळना म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला. पळय आतां एडमिशन
ह्या आयज म्हाका दिसता लास्ट डे आसलो तरी आसतना थोड्यांक तांकां ग्रेस पिरियड दिला थोडे पयशे अरेंज करपाक एक आमी 2 दीस वाट पळयतले कित्याक एकदां एडमिशन कॉलेजीचे सोंपलें जाल्यार मागीर तो गोंधळ करून फायदो ना कित्याक तो पर्यंत खंयचोय भुरगो खंयच्याय स्तराक वचोंक शकता खंयचोच भुरग्यान आपणाचो जिवीत जावं आपणाचो फुडार पिड्ड्यार जावं उपकार ना हेचेर आमचें लक्ष आसतलें सो एक 2 दीस आमी वाट पळयतले सरकाराचे कितें रिप्लाय येता जावं कितें एक्शन करता त्या नंतर आमी आमची एक्शन घेतले प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार गिव ए कमर्शियल ब्रेक सिंघानी आड केसवानीचे फटीचे बलात्काराची केस आरोपी आनी पुलिसांचे नॅक्ससाक लागून सीबीआयक दिवची म्हूण प्रकरण हायकोर्टांत गेलां 2016तले फटीचे बलात्कार केशीच्या तपासाक म्हूण हणजूणच्या पुलिसांनी मुंबय वचूंक विमानाची तिकेट आरोपी अनिल जयसिंघानी कडच्यान घेतिल्ली गोंयच्या आयजीपीची हायकोर्टा मुखार एफिडेविटांत ही कबुली मुंबयचो बुकी सिंघानीन किशोर केसवानीचेर ही बलात्काराची फटीची केस घाल्ली म्हूण उपरांत उक्ताडार आयिल्लें आपले आड घाल्ले फटीच्या बलात्कार केशीत फकत मुंबयचो बुकी अनिल जयसिंघानी आनी तुलिका कटारेज न्ही जाल्यार हणजूण पुलीस स्टेशनाचो तेन्नाचो एसडीपीओ गजानन प्रभुदेसाय घुस्पल्लो आसा मुंबयचो बिझनसमॅन आनी जाचे आडी बलात्काराची केस घाल्ली किशोर केसवानीन हायकोर्टा मुखार हो आर्ग्युमेंट घाला उपरांत हणजूण पुलिसांनी किशोर केसवानी आड घाल्ली फटीची बलात्काराची केस बंद करून आरोपी अनिल जयसिंघानी आनी सह आरोपी तुलिका कटारे आड केस रजिस्टर केल्ली मात कॉल रेकॉर्डा वेल्यान अनिल जयसिंघानी अजून तेन्नाचो हणजूण पुलीस स्टेशनाचो एसडीपीओ गजानन प्रभुदेसायाच्या संपर्कात आसा आनी म्हूण ही केस सीबीआय कडेन दिवची म्हूण किशोर केसवानीचो आर्ग्युमेंट गोंयच्या आयजीपीन हायकोर्टा मुखार दिल्ले एफिडेविटांत ही केस सीबीआय कडेन दिवंक हरकत घेतल्या आयजीपी जसपाल सिंगान हायकोर्टा मुखार दिल्ल्या एफिडेविटांत रजाव दिला तें अशें बलात्काराची फटीची केस घाले उपरांत अनिल जयसिंघानीन हणजूणच्या पीआयक फोन केलो कागाळदार चली आरोपी तुलिका कटारियाचो आपूण सोयरो अशें अनिल जयसिंघानीन भासयलें किशोर केसवानी मुंबय आसा आनी तो फरार जावपाचे तयारेंत आसा अशें जयसिंघानीन पुलिसांक सांगलें हाका लागून हणजूण पुलिसांक ताकतिकेन मुंबय पावपाची गरज आशिल्ली आरोपी अनिल जयसिंघानीन उपरांत तपास करपी पुलिसांक मुंबय येवंक विमानांच्यो तिकेटी ऑफर केल्यो ह्याच प्रामाणीक हेतून हणजूण पुलिसांनी आरोपी अनिल जयसिंघानीन काडिल्ल्यो विमानाच्यो तिकेटी वापरल्यो हायकोर्टान केस 5 जुलयाक दवरल्या कोर्टान फिर्यादीक गोंयच्या आयजीपीचे जापेचेर आपली बाजू लेखी मांडपाक सप्तकाचो प्रास दिला फिर्यादी म्हणटा पुलीस आनी आरोपीचो अजूनय नॅक्सस केस सीबीआयक दिवची प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार गोवा मुंबय हायवेचे कॉन्क्रिटायझेशन आनी रुंदीकरण फुडल्या वर्सा भितर पुराय जावन हायवे तयार जातलो येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन राज्यसभेत जाप दिल्या 18,000 कोटींचो प्रकल्प 4 लेन कॉन्क्रीट हायवेचें खंय रात दीस काम चल्लां कोकणांतल्या एका खासदारान संसदेंत प्रश्न काडिल्लो हायवेक भूंय संपादनाक त्रास जातात एका जाग्याक 4-5 मालक म्हूण खंय कामाक कळाव 9 साल से वो रोड हो रहा है आपने बहुत सारा काम किया है मैं पहले ही बोलता हूँ लेकिन अभी तक वो रोड पूरा नहीं हुआ है और जाने आने की इतनी दिक्कत है अभी गणेशोत्सव आ रहा है बड़े पैमाने पे लोग मुंबई से कोकण में जाते हैं ये यहाँ इतनी दिक्कत है ये जी सवाल हो गया आप माननीय मंत्री जी साल में ये 1.5 महीना अभी बाकी है उसमें जो रहा है वो काम पूरा हो जाएगा क्या 18,000 करोड़ का रोड है मुंबई टू गोवा 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का बन रहा है और ये गोवा के कोकण के रहने वाले हैं एक एकड़ में 5 वारसदार है और एक दूसरे में झगड़ा है कॉम्पेंसेशन करें इनको मालूम है सब सर मैंने इनके एक कांग्रेस एनसीपी बीजेपी शिवसेना एमएलए को बुलाकर एक कहता है करो दूसरा बोलता है प्लीज कृपया सर मैंने इनके सब प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिए अब रोड दौड़ रहा है और ये रोड 1 साल के अंदर पूरा होगा और मुंबई से गोवा ये देश का सबसे अच्छा हाईवे बनेगा और इनको मालूम है ये देखते हैं वहाँ रात दिन काम चल रहा है सर और इतना अच्छा काम चल रहा है कि जल्दी काम पूरा हो जाएगा 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा धन्यवाद बानवाडा गावण्या मुळव्या वाड्यार वड कोसळून एकल्याचो टॉयलेट आनी उदकाची टाकी मोडली आतां इतल्या वर्सांचो वड काडूंक कोणाकूच जमना वड कापूंक हात घालो जाल्यार घरार पडत म्हूण भंय मोठो पावस पडल्यारय तीच परिस्थिती डिझास्टर मॅनेजमेंट पावले जाल्यार जेसीबी झाडां मेरेन पावना अशे परिस्थितींत वड कोसळून रावला
हांगासर आमच्या घरा फाटल्यान वयर डोंगरार एक वड आसलो बरो पोरनो, म्हणजे ते सगळे मुळां बी तेजी पिड्यार जाल्ली. तो आयज 11:15 सुमार पडलो. आमचो एक संडास आनी उदकाची टाकी गेली. घराक व्हडलेशें कांय डॅमेज जावना, पूण तो आतां डेंजरस कंडिशनान आसा की तो कापूकूय मेळना. तो कापत जाल्यार घरार येतलो. पूण आमी आतां फायर ब्रिगेडीक आनी आमचे पंच बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी कळयल्लें आसा. ते येयले आतां ते कितें करपाचें ते पळयता फुडें. सर्वे करचो. जी झाडां जुनी आसा पळय ती झाडां कापपाक परमिशन दिवचें तांच्यांनी. सर्वे करून गव्हर्मेंटान फुडें धाडचें तेंचे कडेन फॉरेस्टाक धाडून फॉरेस्टा कडल्यान परमिशन घेवन ती सगळीं झाडां कापून उडोवची. कोपेल फुलां फळां विवा सांजांव गोंयभर सांजांव गोंयकार सांजावाच्या मुडांत. सेंट जॉन बाप्तिस्ताचें फेस्त सगळे कडेन सांजांव म्हणून मनयतात. चर्चींनी सकाळ फुडें मिसां जालीं. ह्या वर्सा पावस उसरो पडिल्ल्यान बांयो आनी तळयो तितल्यो भरल्यो ना. लोकांनी मात आर्टिफिशियल पावसान सांजांव फुलयलो. पळयात गोंयकारांचो सांजांव. Hey Sanja, I love Sanja. Allez, viva, 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 viva Sanja. Hey Sanja, pula Sanja. Posan moro secos paudi nelta Sanja. Hey Sanja, I love Sanja. Allez, viva, 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 viva Sanja. Hey Sanja, pula Sanja. Posan moro secos paudi nelta Sanja. दीस सोड खुशालकायेचो 24 जुनाचे दीस फेस्ताचो जेजूक पावतीस दिवपी सांजवांतो जालो भरकोटना जेजूच्या येण्याचो. सांजी नेंटी दोरली भुरगीं एक फूट मोगाचो मोटवाचोन ताळयो पेटोवन माणसो गिताचो हांसोन नाचोन खोशेन मरोन दिसा दिसाचो. Hey Sanja, I love Sanja. Allez, viva, viva, viva. या संसारान दोन दिसाची मोजा सांग्यो नारायण तोलया पिराय काबाराची जायसो मोगन आमी चलोया चलोया ये पोटांची गोया जिरोया वडिलाचे बरे नाव वडिलांनी काढल्या मोगन चलोया चलोया ये पोटांची गोया जिरोया. दुसरी गोवा आंतरराष्ट्रीय ओपन ग्रँडमास्टर सर्त मंगळारा निमाण्या रावंडा उपरांत सोंपतली. ह्या वर्सा हे सर्तींत बरीच क्लोज फायट जाल्ल्यान निमाणे दीस 7 फॉरेन ग्रँडमास्टर वस्तादपणाचे रेसींत आसात. आर्मेनियाचो पेत्रोसान मानुएल अर्ध्या पॉयंटान सगळ्यांत फुडें जाल्यार उरिल्ले 6 फॉरेनर 7 पॉयंटां सयत जॉयंट दुसरे सुवातेर आसात. आर्मेनियाचो पेत्रोसियान मान्युएल बऱ्यापैकी कन्सिस्टंट प्रदर्शन करता आनी तो ही सर्त जिखपाक फेवरेट आसा. निमाणे रावंडात मंगळारा पेत्रोसियान जॉर्जियन जीएम लुका पेचादे आड खेळटलो. एक वेळ ड्रॉ सुद्धा जायत जाल्यार पेत्रोसियान जैतिवंत थारूंक शकता. पूण ताका पेजात कॉम्पिटिशन आसा हें खरें. हाचें कारण म्हळ्यार लुका आनी हेर 5 प्लेयर 7 पॉयंटार जॉयंट दुसरे सुवातेर आसात आनी हे सगळे जैता खातीर खेळटले हातूंत दुबाव ना. सर्तीचो टॉप सीड व्हेनेझुएलन जीएम बोनेली एदवार्दोची सुरवात टळमळीत जाल्ली, पूण उपरांत हे सर्तींत ताणें पेजात फायट बॅक करीत वस्तादपणाच्या रेसींत पावल घालां. दुसरे वटेन पोरूचो वस्ताद इराणी जीएम इदानी पोयाय 7 पॉयंटांचेर आसा आनी ताजी निमाणे रावंडात एदवार्दो आड डू ऑर डाय परिस्थिती आसा. अंदू हे सर्तींत टॉप 7 सुवातेर फॉरेनर येतात काय एक तरी भारतीय टॉप 7 सुवात मेळयता हे निमाणे दिसा कळटले. सध्या 8व्या रँकार वेस्ट बेंगॉलचो निलाश साहा 6.5 पॉयंटां सयत जाल्यार तामिळनाडूचो आयएम कोंगुवेल पोन्नस्वामी 10वो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.